25 वर्ष पयले हांगा प्रेमानंद अगरवाडेकर म्हणून आसा आमचे यजमान आसा. तो आमकां हर वर्ष आपयता. गोकर्णसून आमी केळी फूल सगळं घेवन हाडटा. हांगा तेंच्या शापार पुजा करून मागीर हांगा एक फॉरेनरान तोंड काडलेली आसा शिवाची. थंय हांगा येवन पंचपत्र पुजा करून हांगा येवन हांगा शिवलिंग आसा. हांगा दर्यान शिवलिंग आसा. हांगा सुद्दां आमी पुजा करता. पुजा करून परत कॅफेर वचून थंय महामंगळ आरती प्रार्थना जाता. मागीर नैवेद्य जाता. मागीर सगळं भोजन सेवा आसा तेंचे प्रेमानंद. कितले वर्सां जाली हांगासर अशा तरेन जाता ही महाशिवरात्री? अशें दिसता हांव 2004 सून येता आसा. 2004-05 आसतलें त्या टायमार पुजा चालू आसा. अजून पर्यंत चालू आसा. कोणाक खबर आसा ही गोष्ट की हांगासर शिवाचें तोंड आसा, फुडें दर्यान एक लिंग आसा बीन अशें कितें? हय, खूब लोक खबर आहा. हांगातले येवपाचे प्रवासी लोकांक खबर आहा. ते सगळे येता. फॉरेनर येता विशेष आणि लोकल येता आणि बीचाचे सगळं शॉपारे काम करपी आणि यजमान सगळे येता. येवन पुजा करून शिवाची कृपा मेळपाक हे करता, ट्राय करता. एक वेगळे तरेन आमी पळयला बिचाचेर. हय हय, बरे खुशी जाता आमकां. आमी गोकर्णसून काल येयलो. मंडप सगळं पुसून आज सांजची परत गोकर्ण पावता. ऑलमोस्ट कितले फॉरेनर हांगासर येता महाशिवरात्री पांय पडपाक वागातोरान? हर वर्ष 2005-06 त्या टायमार थोडी कमी आसा. आता जास्त जाऊन कोरोना नंतर मागीर परत कमी केले. आता परत कोरोना जाल्यानंतर फॉरेनर आणि लोकल नॉर्थ इंडियाचे लोक येतात, जाणटे माणूस येतात, सगळे येतात. हांगा सगळ्याक बरे रितीनी शांतीनी प्रकृती वांगडा पुजा करपाक तांकां मेळटा. देवळान रिस्ट्रिक्शन आसतले बहुतेक, ते हांगा बरे रितीनी ओपन प्रकृती विस्मयाक लागून बरें जाता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.